check, 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 check. Check, 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 check. Mic check.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, आज पवित्र सभा आदवेंताच्या दुसऱ्या आयतारा आमी खरी ख्रिस्ती फर्ज जावंक उलो दिता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकोनचे प्रमाणे जुआंव बाप्तिस्त जेजूच्या येण्याक तयार रावूंक आमकां उलो दिता. आनी आयच्या ह्या बागे दिसा आमचे मोगाळ रोहन आनी सौम्या आपल्या जिविताचें एक व्हड मेट काडटा आसतना, लग्नाच्या सक्रामेंतांत एक जाता आसतना तांचे खातीर आमी विशेश रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानान मोगोवंक आयती जावया. साबार पावटी आमच्या दिसपडटा जिणयेंत आमी जेजूच्या त्या येण्याक तयार रावूंक सुलवून गेल्या. तर त्या सर घडीत असो उडास काडया आनी काळजा मनाची दूख धर आमी म्हणया. हांव पातकी सरपददा देवाक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसोद बेगीन सदां सोंका मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपददार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावों. आमेन. असताना दादल्या आनी बायले मदें एकवट आसो म्हूण तुजी खुशी तुवें दाखयली. हो आमचो भाव आनी आमची भयण आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंधान एकवटून हांगा आयल्यान तर एका मोगान तांकां एकठांय आनी प्रिती मोगाच्या फळांनी तांचें जिवीत भरून त्याच प्रिती मोगाक सदांच साक्षी दिवंक तांकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. सरस्पर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. आनी सरस्पर देवान धरणीचे मातयेंत तावन सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जें नांव मनशान हर एक प्राणयांक दिलें तेंचें नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं. पूण ताका फावो तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सरेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती त्या सुवातेन मासान भरली. सरेस्परा देवान मनशातून काडले बोरीची एक स्त्री. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडांतलें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातून तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपल्या बायलेक एकवडटा आनी ती दोगांय एकच कूड जातात.
देवाचे उतार हे देवाचे वडोकार. सर्वेश्वराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागेल. सर्वेश्वराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागेल. सर्वेश्वरान बियेव चलता तो ताची आज्ञा तर उल्हास भोगता तो मनीस भागेल. ताची संत संवसारांत बळवत जातली. नितीवंतांची पिळगी सुभामपणी बाळतली. सर्वेश्वराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागेल. ताचे घर धनदिरव्यांनी भरतले. ताचे नितीवंत मोडतले. अपवंत मनीस अंतरांत एक उजवाड कसो. तो मोवाळ, दयाळ आनी सुगुणी. सर्वेश्वराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागेल. सर्वेश्वराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागेल. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासून देवाक मानता तसले सुवासीक बलिदान जावन समर्पण दिलो. तशेंच तुमी मोगान जियेजय. पतीनो, क्रिस्ताक पवित्र सभेचो मोग केलो तसो तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. कसलोच तिबो, मेरी वा आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावन सभावीण परजतली चली कशें तशें आपले पवित्र सभेक आपणाकच काणीक जावन दिवचे खातीर क्रिस्तान उदकान आनी उतरान तिका दिवन शुद्ध केली आनी पवित्री केली. हेच खातीर ताणें आपणाकच सभेक ओपन दिलो. ते परी पत्नींनी आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाकच मोग करता. खंयचोय मनीस आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचे थंय तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेचोय क्रिस्त हेच परी मोग करता, कित्याक आमी ताचेच कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तकानच म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तें लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां, म्हणटच तुमकांय तें लक्ती जाता. तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पत्नीचो मोग करूं. पत्नी आपल्या पती थंय मानान चलूं. देवाचें उतार हें देवाचे वडोकार. मोग सोम्यासो सदांच पळटा.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तो बळ थोडे फारिसेव जेजू शर्शी येवन ताका पारखुंच्या इरादान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बायलेक सोडयेत गी. जेजून तांकां जाप दिली. आरांबरस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडा ती दोगांय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावं. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ रोहन आनी सौम्या, आज तुमच्या जिणयेंत एक व्हरतो दीस. कित्याक म्हळ्यार आज तुमी लग्नाच्या सक्रामेंतांत एक जातल्यात. आनी हो लग्नाचो सक्रामेंत एक विशेष सक्रामेंत जावन आसा. कारान दोन आसात. कसलीं तीं कारां? पयल्यान हो लग्नाचो सक्रामेंत उरिल्ल्या सक्रामेंता बरी न्ही. उरिल्ल्या सक्रामेंतान आमी पळयलें जाल्यार तो एका व्यक्तीन आनी एका व्यक्तीक दिवचो जावन आसा, वा इंग्लिशान मिनिस्टर ऑफ द सक्रामेंट म्हणटा, वा सक्रामेंताचो मानियारी एकलोच जावन आसा. जावं दी ते बाप्तिस्म, क्रिज्म, येवकरिस्त वा पिडेस्ताची माखणी वा याजकाची संस्करणी, ह्या सर सक्रामेंतांत मिनिस्टर ऑफ द सक्रामेंट वा सक्रामेंताचो मानियारी एकलोच. एक दियाकोन जावंक पुरो, एक याजक जावंक पुरो, वा एक बिस्प जावंक पुरो. पूण ह्या लग्न सक्रामेंतांत जाणा मानियारी ते जावन आसात तुमी घोव बायलां. आनी प्रत्येक जावन एक लायक हा. मिनिस्टर ऑफ द सक्रामेंट इन मॅरेज आर हजबंड अँड वायफ, म्हळ्यार तुमी दोगांनी एकामेकाक दिवचो जावन आसा. आनी त्या देखून हो सक्रामेंत एक विशेष जावन आसा. आनी याजक केवल हांगा पवित्र सभेचो साक्षी. आमी म्हणटा जावंक पुरो ह्या पद्राबान रस्पेर केलें वा ताणें बेसांव दिलें वय, पूण निजावन ह्या सक्रामेंताचे मनियारी तुमी जावन आसात. त्या देखून एक विशेष सक्रामेंत. आनी दुसऱ्यान हो सक्रामेंत विशेष जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार उरले सर सक्रामेंत म्हळें जाल्यार लग्नाचो सक्रामेंत गरज. आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमकां एक बरें कुटुंब आसा जे केन्ना आमी एक बऱ्या कथोलीक कुटुंबांत वाडोवन येता, तवळ मात्र उरले सक्रामेंत आमकां मेळोवंक साध्य आसात. आनी त्या दिशेन आज हांगासर देवा मुखार एकामेकाक भास दिवंक तुमी हांगासर आयल्यात. आनी तुमी आयच्या तिनी वचपांनी आयकलें तें उतर. एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपल्या बायले थंय एकवटता आनी ती दोगांय एक कूड जातली. एक कूड जावचें म्हळ्यार कितें? कुडी विशयांत उलयतना जावं दी माथ्या तावन आमच्या पांया मनासर आसले सर विश्वे प्रत्येक जावन आज तुमकां ह्या काजारी बेस जोडूंक घेता तुमकां
एक विशेष संदेश दितात आनी तुमी कशें काजारी जिवीत जियेचें म्हूण शिकयतात. पयल्यान तुमकां कळीत आसा देवान आमकां 2 दोळे आनी 2 कान पूण एक तोंड मात दिलां न्ही गे. 2 दोळे 2 कान पूण एक तोंड. कित्याक तशें म्हळ्यार तुमी दोडतें पळयचें दोडतें आयकचें पूण एकच फावटी उलयचें म्हूण. सबार फावटी तुमच्या काजारी जिवितांत तुमकां एकामेका पळोवंक वा एकामेका आयकूंक मस्तू मेळोंक जावंक पुरो पूण तुमी उलयतना चड उलोवंक वचनाका. कितें गरज आसा तें मात्र उलया. इंग्लिशान एक संगणी अशी आसा, वी लिसन ऑफ अंडरस्टँड क्वार्टर थिंक 0 बट रिॲक्ट डबल. म्हणजे आमी अर्दें आयकतां कालदें समजतां कांय चिंतिना पूण दोडती प्रतिक्रिया दिता. पूण तुमच्या जिणेंत अशें जावंक नजो. आनी दुसऱ्यान आमच्या कुडींत असले विश्वे आमकां कितें शिकोवन दितात. हेच्या पयल्या वचपांत तुमी आयकलें देवान एका स्त्रियेक दादल्याच्या परयेंत हांव रचलो वा दादल्याच्या कुशींत हांव रचलें. देवान ताका पांयाच्या हाडांत हांव रचूंक ना वा तकलेच्या शिरेंत हांव रचूंक ना पूण ताणें ताच्या कुशींत हांव वा बरीत हांव रचलो. कित्याक ताका एक कारण आसूंक पुरो. पांयाच्या हाडांत हांव रचूंक ना भोवशा कित्याक म्हळ्यार दादल्यान स्त्रियेक मस्तून जियोंक नजो म्हूण वा तकलेच्या शिरेंत हांव रचूंक ना कित्याक म्हळ्यार बायलेन दादल्या वयर बसून तिचो अधिकार चलोवंक नजो म्हूण. बगार देवान तिका रचलें दादल्याच्या कुशींत हांव. म्हणजे तुमी दोगांय दादलो आनी स्त्री समासम जावन आसात. आनी अशें एका स्त्रियेन दादल्याच्या खांद्या सकयल आसून ताचें रक्षण घेवंक आसा. तशेंच तुमकां कळीत आसा बरयेच्या लागीं काळीज आसा. काळजा लागीं आसून मोग दिवंक आसा आनी मोग तो घेतूंक आसा. तें तशें जाल्ल्यान देवान स्त्रियेक रचतना ताच्या कुशींत हांव दादल्याच्या कुशींत हांव रचता. आनी तिसरें लिसांव आमच्या कुडींत हांव आमकां मेळचें कितें ती हातांत आमची आसचीं बोटां आमकां ते शिकयतात. तुमकां कळीत आसा आज तुमी बेंजार केल्ली ती मदीं न्हेसतात. खंयच्या बोटां घालतात तुमी? रिंग फिंगर न्ही गे वा मुदयेचें बोट म्हणटा हांव. आनी ह्या मुदयेच्या बोटांतोनी आमकां शिकचें आसा. कसले लिसांव आमचें तुमी पळयलां जावं बरोबर व्हडलें बोट आसा तंब न्ही गे. आमी तंब दाखयल्यार कितें समजता सर सारकें सोमा पुरा करेक्ट आसा म्हूण न्ही गे. ताका आनीक अर्थ करणी घेत आमी म्हळ्यार तंब वा व्हडलें बोट चिंतून पुरो म्हज्यानच सर जावचें न्ही गे. कित्याक म्हळ्यार तें व्हडलें बोट नासतना आमकां सडावत खंयचेंय काम करूंक जायना. व्हडलें बोट भोव गरजेचें. तशें जाल्ल्यान एका तराचो हंकारी त्या व्हडल्या बोटाक आसूंक पुरो. पुरा जावचें वा हांव नासतना कितेंच जायना. आनी तुमच्या काजारी जिवितांत तुमकांय साबार अवकाश येवंक पुरो. तुमी व्हडलें बोट जावंक प्रयत्न करता जावंक पुरो पूण व्हडलें बोट जायनाकात. दुसऱ्यान जोगचें बोट दोगचें बोटच न्ही गे सांगच्या प्रमाणें पॉयंटींग फिंगर म्हणटा हांव. नांव परमानन्स ताचें कामूच कितें हेरान तें सूख दाखोवचें न्ही गे. तूं समानाय वा तें समाना तशें तुमच्या काजारी जिवितांत सबार पोटी हेरांची सूख दाखोवंक एक अवकाश मेळोवंक पुरो. इंग्लिशांत एक संगणी अशी आसा, वी मेक गुड लॉयर्स फॉर आवर ओन मिस्टेक्स बट गुड जजेस फॉर दी अदर्स.
म्हणजे आमी सूख करतना वकिला बरी आमी तर्क करता पूण तर म्हणटा कोंकणीत आमकां तितलें कितें बगूंक ना जावंक पुरो पूण इंग्लिशांत ते एक नकारात्मक चिंता पॉट वा रिंग फिंगर असल्या बोटा पैकी भोव अशक्त वा अबल म्हणयेत कित्याक म्हळ्यार तुमी ताचेटल्याक वयर करूंक प्रयत्न करा उबें रावंक जायना ताका न्ही गे उरल्या बोटाची ताका गरज आसा आनी अशें जाल्ल्यान तुमचें काजारी जिवीत एकामेकाच्या संगातपणांत तुमी जियोंक आसा इंग्लिशांत एक संगणी अशी आसा A great marriage is not when the perfect couple comes together, but it is when an imperfect couple learns to enjoy the differences. म्हणजे एक यशस्वी काजारी जोडे म्हळ्यार एकामेका संगत आसचें न्ही बदलाक एक अपूर्ण वा संपूर्ण नातिल्लें जोडें एकामेकाक समजून कान घेता ते दळा मात्र तें संपूर्ण एक यशस्वी जोडें जाता नातल्यार एका गोवान बायलेक भोवंक गेल्लें बरें जाता एक फावटी अशें जालें खंय गोवान तांच्या फर्स्ट एनिवर्सरी ते दाळा बायलेक म्हळें खंय आमच्या ह्या फर्स्ट एनिवर्सरीक आमी अंडामान या म्हूण बायलेक भोव खुशी जाली आनी बायल म्हणाली काय तर आमच्या सिल्वर जुबिलीक खालें करचें आनी तवळ गो म्हणटा काय हांव तुका थंयतावन फाटयापण हाडटा म्हूण खंडी जावन तशें तुमी करतना हांव चिंता आनी चवथ्यान विश्वास शिकोवंक आसा आनी आज तुमी रेस्पेर जातना एकामेकाक हात दितात न्ही गे हात दिवचो म्हळ्यार आनी एक दुसरो तळ जाता हात धरचो न्ही गे एकामेकाक हात धरताच एका जाण्याराक इसारलें खंय रेस्पेरा वेळार गो बायलां कित्याक एकामेकाक हात धरतात म्हूण आनी तो व्हडलो तो म्हणलो खंय तुका कळीत आसा की बॉक्सींग खेळच्या पयलीं खेळगाडी एकामेकाक हात धरतात म्हूण खंडी जावन तुमी बॉक्सींग खेळोंक अशें न्ही उडास वरा आज तुमी एकामेकाक बस दिवन सदांच सांगता रावतल्यात म्हूण बस दिवंक येतात आनी तुमच्या जिणेंत बॉक्सींग खेळोंक मस्त अवकाश मेळटलो हांगा बसतना काजारी जोडी आसात न्ही गे हात पांयांनी बॉक्सींग खेळनाटल्यार उतरांनी खंडी जावन बॉक्सींग खेळ्ळ्यान पूण तसलो अवकाश येतना वरा आमी सांगला जावंक पुरो तुमकां नक्षी लांब येतना आमी कितें करता नक्षी कट करता बोट कातरना तशेंच तुमचें तें मनस्ताप येतना तुमचो अहंकार वा गरव म्हणलें ती नक्षी कातरा संबंध म्हणली बोटां कातरूंक वचनाकात आनी पंचव्यान देवान तुमकां 2 पांय दिल्यात न्ही गे आनी ह्या पांय येतावनी आमकां शिकोवंक आसा कित्याक म्हळ्यार तुमी पळयला जावंक पुरो हे पांय सदांच संगत चलतात वा सदांच संगत आसतात एका उजव्या पांयान चिंतूंक जायना वो दावो पांय सोमाना आनी हांव ताचे लागीं चलना तशें जाल्ल्यान उजवो पांय चिंतूंक जायना हांव उपळ्ळी येता म्हूण वा दाव्या पांयान वो उजवो पांय सोमाना म्हूण न्हू हांव बंबय येता म्हूण सांगूंक जायना तांणी सदां सांगाता मॅट काडूंक आसा आनी जे केन्ना सांगाता मॅट काडटात तवळ मात्र तुमची काजारी जिवीत नंदन जाता कित्याक म्हळ्यार काजारी जिवीत तुमी सांगचें तितलें सुलाभ न्ही कित्याक म्हळ्यार काजार जायल्या उपरांत ती जियोवची साल समकून संपूर्ण बदलता एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार काजारा उपरांत एक बायल गोवाक कशें पुरा आपयता म्हूण सुरवेर काजार जाल्ल्या सुरवेर काले म्हणटा हो म्हजो न्हवरो म्हणटा वा पाद्र्या सिस्टर लागीं आयल्यार हो म्हजो पती म्हूण 1-2 वर्सांनी हो म्हजो घोव म्हणटा आनी 3-4 वर्सां जाल्या उपरांत हो डॅरल असो असो
की म्हण नाही गे आणि 500 वर्सां जाल्या उपरांत अळे सायबा खंय गेलाय तूं म्हणटा न्हय गे आनी 7-8 वर्सां जाल्या उपरांत आमचो एक आसा पळय आनी 9-10 वर्सां जाल्या उपरांत सगळ्यांक घोव आसा म्हूण म्हाकाय एक घोव म्हणटा आनी 15 वर्सां जाल्या उपरांत सांगा जेस म्हणना ही एक मार खंय गेली खंय आज सकाळीं तावन गेल्लो आणकी पात्तो ना म्हूण पूण खंडीत जावन तुमच्या जिणयेंत तशें जावचें नाका तुमच्या जिणयेंत तुमी सदां सांगात आसाजे आनी एकामेकाक गौरवान लेखीचे अखेर करच्या फुडें आनी एक इंग्लिशाची एक सांगणी वुमन हॅज मॅन इन इट मिसेस हॅज मिस्टर इन इट a female has male in it, madam has Adam in it, she has he in it, and lady has lad in it. So both man and woman must complement each other and should never contradict. खंडीत जावन हांगासर जमा जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुमच्या जिणेंत आशोवचें इतलेंच तुमची जिणी त्या नजरेच्या भगेवंत कुटुंबा बरी एक आदर्श जिणी जावन दी आनी तुमची ती जिणी पळोवन हेरांक ही एक खंडीत जावन कातोलीक खरें कातोलीक कुटुंब एक आदर्श कुटुंब म्हणलें तांच्या तोंडांतावन येवचे परी तुमी जियोंक जाय आनी खंडीत जावन तुमी तशें जियेतल्या म्हूण पातयेता आनी हांगासर आमी आशिल्ल्या आमी सर तुमच्या खातीर मागता न्हवऱ्याची सक्स व्हंकलेक सक्स My dear friends, you have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the church's minister and this community. Christ abundantly blesses this love. He has already and now he enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Rohan and Soumya, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Yes, I. Yes. Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? Yes, I. Yes. Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? Yes, I do. Yes, I do. Since it is your intention to enter into marriage, join your right hands and declare your consent before God and His church. I, Rohan, take you, Soumya, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Soumya, take you, Rohan, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I love you and honor you all the days of my life. You have declared your consent before the church. May the Lord blessings.
What God has joined, man must not divide. May the Lord bless these rings which you give to each other as a sign of your love and fidelity. Soumya, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Rohan, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. आमचो बवार्थ उसान आमी सांगया सतमंता देवाक सर्पददा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र संभवलो ओंकार मरेतान जल्मलो पोंस पिलातान ताणे कोसोसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी कपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुतून जिवान जालो सर्गार सुटलो सर्पदच्या बसला तेंतान जिवानी मेल्ल्याची मुन्सिपी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो एक थार भक्तांचे भक्तने कुडीचे जीवन सदाचे जिवीत आमेन. आमचो बाप आमचे मागणे सदांच आयकता तर ताचे समोर आमचे सर गरज्यो विनवण्यो आतां आमी दवर. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी आणि मणियरांनी देवाचे राज परगट करच्या वावरान कुटुंबा जिविताचे म्हत्व सांबाळूंक आणि भावार्थ्यांक फावो तें शिक्षण दिवच्यान तांचे प्रयत्न सुफळ कर म्हण मागता हांव तुमची जबाब दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. बापा कुटुंब समाजाचे मुळावे कण जाल्ल्यान बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी बरी योजना रुपीत करूंक तांची मोत तूं उजवाडाय म्हण मागता हांव. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आयच्या दिसा लग्न जिविताचो साक्रामेंत स्विकार केल्ल्या ह्या जोड्यान तांणी केल्ली लग्न जिविताची बासावणी सदांच पाळूंक एकामेका सहकार घेवंक आनी एक बरें करूंक जाय आसली कृपा आनी आदार तांकां लाभय म्हण मागता हांव. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. बापा लग्न जिविताचो महत्व समजनासतना जियोवच्या आनी विविध कश्टा संकश्टांक वळख जाल्ल्या सर्व काजारी जोड्यांक परत एकवटाय आनी तांकां तुज्या मोगाची हातेरां कर म्हण मागता हांव. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या सर्व युवा जनांनी आपल्या जिणेंत बरी मौल्यां रुपीत करूंक आनी आपल्या बेसाची सारकी विंसवण करूंक तांच्या मतीक उजवाड लाभय म्हण मागता हांव. दयाळा बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांनी उसारिल्ली कल्ती प्रार्थना दायेन तूं मानून घे आनी की सबार गरज्यो विनवण्यो आमच्या काळजा गुण्यान लिपोन आसात ती तूं सर जनाय ती तूं दायेन स्विकार आमी नावी आमेन.
भेटोनी मोगाची भेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या वावराची ओपून घे मोगा मानून घे दये गाणी बाबा आमची मोगाळ तुझ्या भुरग्याची गोवा कणातून उंडो गेलो दाका फोडांनी हो वायट जालो गोवा कणातून उंडो गेलो दाका फोडांनी हो वायट जालो समर्पित तुझ्या पायांत तळा बदल तुझ्या मासारतान बापा आमच्या दयाळा भेटोनी मोगाची भेटोनी त्यागाची निशाणी मोग मानून घे दये काणी बापा आमची मोगाळ तुझ्या भुरग्याची म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पतदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्रेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे भोव मोगाळ बापा तुवेंच लग्ना बेसाक थारायलेली आज्ञा मानून घेव आमच्या भावा आनी भयणी पसोत जेजूच्या मीतमेर नासलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आपल्या लग्ना बेसान तुजे कुशेक मोगान पाळो दिवं ह्या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पतदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाच्या तुटान आसलेले गांठीन तूं एकठांय थाय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुफळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय केद्या जनवयेची मांडवळ तुजी कितली विचित कुरपा तुज्या मोगाची सैमान जल्मा आयिल्लीं भुरगीं बरवशाची सुंदर फुलां आमचे प्रतवेची नव्या जल्मान पवित्र जावन तीं जाता तुज्या वाडत्या कुटुंबाची जेजूच्या पतीनेन माळलेली पृथ्वेर जेजूचो परमळ शिंपतायतेली दमददीत शिवती जायो आबोली देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी आमी गायता तुका
तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परीन जेव्हा जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससनी रगतचें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासाक घरात. Pavartosu good purgatoria. Soumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडणे रगत सेवतला आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेलो तुज्या पवित्र सभेस उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यात ह्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळपणांक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मतांनी सूर काळीन तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्यान आतां आमी मनोवया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी जगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आतां पवित्र सभा प्रत्येक रितीन आसा त्या खातीर तुमी दिमी घालची. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त सवय हे नवऱ्या लागीं लग्न जाल्ल्या ह्या आपल्या साकरणीचेर आपलो कृपेचो आशिर्वाद आळपणीक घाल म्हूण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र बांदांत एकवटाय लायन तांकां एका काळजाची आनी एका मोनाची कर म्हूण सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आमी मागया. देवा, कांयच नातलेलें तुवें तुज्या पदवेन सगळें रचलाय. सगळ्या श्रेश्ठेचो आराम मांडून हाडतस. मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायले केली सांगातीन दादल्याची
केदींस वेगळी करूंक जायना तसली अशी तीं दोगांनी बागार एकच कूट जातात आनी जे तुवें एक करून दवरलाय ते कोणाच्यानच मोडूंक नजो म्हूण तूं शिकयताय. सर्वेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार जावच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्राय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवडतात आनी अशें आरंभात हावन मनशा जोडवेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पदकाच्या केस्तीन वा बुडतेच्या परमानान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां ह्या तुज्या साकरणेचेर तुजे दाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचें आनी शांतीचें जावं तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाकणट्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदांच चलोवं. तिचो पती तिचेर विस्वास दवरूं, तिका तो आपली सामसारकी सांगातीन आनी आपल्या बराबर ससनाच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवं. तिका तो पवमानान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा, आमी तुजे लागीं मागता ही तुजीं भुरगीं भावार्थान ती रावूं, तुज्या आज्ञांक सदां पाळो दिवं, एकामेकाचे सांगातींत विस्वासी रावूं, शुभ आत्मनाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां बराबर ती जेजूक साक्ष दिवं. आनी सेकी आशिल्ल्या उथर प्रायर पावल्या उपरांत भाग्यवंताच्या सांगाता ससनाचें जिवीत आनी सर्गींचें सूख भोगूंक तांकां फावो कर, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचेय सवे आसूं. माया मोगसो आनी एकवटसो गुरसावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभुल्ली आमी सर सुभागी. सोम्या, तुझे विद्यार्थ्यांचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जानवायन आणि मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. रोहन आणि सौम्य आमच्या भाव आणि भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणें तुका विश्वासान करता. हें बलिदान जावं तांच्या नव्या अभ्यासाचें फळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकवटायलां आनी एका उंड्यान आनी एका पिवनान दोशी केलां, तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. व्हंकल्या न्हवऱ्यान दाबाजीक आशिर्वादा खातीर दिमी घालची. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. आमचो सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची सदां आसूं. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळूं तुमकां बुजवून आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियो. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिव. दुर्बळ्यांक आनी खंती दुखींक सांपडलेल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ कर्णाचे सर्गार तुमकां इनाम मेळूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा समेस्तांचेर सरपददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. उत्तम योजन देवाचे, प्रतिरूप निंदानीचे, रसने कामोकासूचे, देवारास बांदूनाचे, देवाचो ठाणे मोक्षात मोडनाये, करार हो मोरा पर्यांची येजर, तुम्ही दोगांय एकवट जाल्या, विश्वास पोणांची मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. San Sebastian, आमकां सोद विनंती कर, वगैरे पुरुषाचे तुवें निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. आमेन.